सर्गींच्या सरपडून तुका नामान करता देवा बापा तू सर्गींच्या सरपडून तुका नामान करता आराधनानी वंदन करो जीवने आमचे समर्पिता आराधनानी वंदन करो जीवने आमचे समर्पिता येशू ख्रिस्ता तू सर्गींच्या सरपडून तुका नामान करता येशू ख्रिस्ता तू सर्गींच्या सरपडून तुका नामान करता आराधनानी वंदन करो जीवने आमचे समर्पिता आराधनानी वंदन करो जीवने आमचे समर्पिता सर्गींच्या सरपडून तुका नामान करता हे पवित्रज्ञा तू सर्गींच्या सरपडून तुका नामान करता आराधनानी वंदन करो जीवने आमचे समर्पिता आराधनानी वंदन करो जीवने आमचे समर्पिता मोगाळ भवन आणि बहिणीनो देव बरी सांज दिग तुमकां सुमी दिसता म्हूण मागता सुमयाच्या नांवान परत आमी सांगत आसा सुमया संगी थोडो वेळ करसूनच्याक सुमयाच्या पवित्र हजरपणांत आमी आसा सुमी ताबोर पर्वताचेर सोडलो बापाच्या हजरपणांत तो वेळ करसूनच्याक बापाच्या सांगतपणांत वेळ करसूनच्याक आनी त्या ताबोर गुड्याचेर सुमी आसता आसतना सुमयाचें मुखामळ परस झलतलें ताचें वस्त्र परस झलतलें आनी सर्गीचो वैभव थंयसर हजर आसलो आनी सर्गींत हांव तो एकताळो आयकल्लो वो मुसो पूत म्हज्या मोगाचो तो म्हाका मानवाला आनी वो वैभव पळयलो पेद्रो आनी ताचे सांगत आसले सीस आनी तांच्या दरम्यान पेद्रो सुमयाक म्हणटा सुमया हांगास आसचें कितलें बरें 3 तंबू मारया एक तुका एक मोइसेक एक एलियाक मोगाळ भवन आनी भयणीनो ह्या पवित्र घडये आमी तेस ताबोर पर्वताक आमी सोडल्या मागणें म्हणल्यार त्या ताबोर पर्वताक सोडल्या आराधन म्हणल्यार त्या ताबोर पर्वताक आमी सोडल्या सुमया सांगता थोडो वेळ करसूनच्याक सुमया सांगता रावच्याक
हाजो तसो थाळो आमकांय आयकता वो म्हजो पोत म्हज्या मोगाचो तो म्हाका मानवाला सुमया सांगता आसतना सुमी पवित्र देवाचो मोगाचो देवाक मानवाल्लो आनी पेद्रूची उतरां आमी हरी एकली म्हणूंक फावो मोगाल भावन आनी भयणीनो हांगास आसचें कितलें बरें हांगास आसचें कितलें बरें सुमयाच्या हाजरपणांत सुमयाच्या सांगतपणांत आसचें कितलें बरें सुमी ताचें दर्शन आमकां हरी एकल्याकी दिवंक आसा हरी एकल्याकी दिवन ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतांत खरोच आजार आसा मोगाल भावन आनी भयणीनो ताबोर पर्वतार घडिल्लें तें घडीत तो वैभव आज ह्या पवित्र साक्रामेंता मारिपात परत म्हाका आनी तुमकां हरी एकल्याक उगडावप जाता सुमयाच्या हाजरपणांत आसतना सुमयाच्या सांगात आमी आसतना आमचीं मुखामळां परजळतात आमचें जिवीत परजळता आमची मुस्तायकी परजळता कित्याक सुमयाची कृपा आमचेर प्रकाशीत जाता सुमयाची कृपा आमचेर भरपूर तरान वालता आमच्या हरी एकल्याच्या जिविताक ती लाभता मोगाल भावनो आनी भयणीनो तर आमी सुमयाक सांगया सुमया तुज्या सांगाता आसचें कितलें बरें सुमया तुज्या सांगाता आसचें कितलें बरें मोगाल भावन आनी भयणीनो त्याच वैभवांत आमी भागीदार जावन आसा तोच वैभव आमी अनुभव करन आसा आनी तसो सुमी ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतांत खरेपणी आजार आसा तो जिवो आजार आसा तो आमचो खरो देव मोगाल भावन आनी भयणीनो तर त्या सुमयाच्या हाजरपणांत आमी आसा जावं हांगासर ह्या देवा मंदिरांत जावं बरो आमच्या घरांनी आमी वावुरच्या त्या जाग्यांनी युट्यूबा मुखांत्र वा डिवायन व टी व्ही मुखांत्र विविध माध्यमां मुखांत्र ह्या आराधनांत आमी भागीदार जावन आसा जावं पुरो पूण तसो वैभव सुमयाचो आमी अनुभव करन आसा सुमी आमच्या मुखार आसा सुमयाची सकत कृपा आमच्या जिविताक वालता आनी आमची मुखामळां आमचें जिवीत परजळता मोगाल भावन आनी भयणीनो एक घडी बरो आमकांत त्या सुमयाच्या हाजरपणाक आमी समर्पण करया सुमयाच्या पांयतळ आमी समर्पण करया सुमयाचो परजळ आमचेर आमच्या कुडीचेर आमच्या कुटुंबाचेर आमी मागच्या हरी एकल्याचेर तो परजळच्या खातीर सुमयाक आमकां आनी आमच्या कुटुंबाक मोगाच्यांक आमी समर्पण करया आनी सुमया कडेन एक घडी बरो आमी मागया आमी त्या ताबोर पर्वताक आमी सोडया मोगाच्यानो सुमयाच्या त्या हाजरपण म्हणल्या पर्वताक आमी सोडया मोगाल भावन आनी भयणीनो सुमयाचें दर्शन आमी अनुभव करया मोगळा जेसू ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतांत तूं खरोच हाजर आसाय ताबोर पर्वताचेर तूं आसतना सर्गीचो वैभव थंयसर परजळ्ळो तुजें मुखामळ परजळ्ळें आनी तुजो वैभव त्या मारिपात सिसांक तुवें उगडावप केल्लोय त्या संतोशान तें भरलें आनी तुजें सांगाता आसचें तें कितलें बरें म्हणलें तें उद्गारलें सुमया आज आमी तुज्या बोवारी तुज्या सांगात आमी एकठांय जाल्या सुमया तुजोय वैभव आमच्या जिविताचेर प्रकाशून आसा आज आमी म्हणटा सुमया तुजें सांगाता आसचें कितलें बरें तुजें सांगाता रावचें कितलें बरें सुमया मोगळा जेसू ह्या तुज्या भोव पवित्र हाजरपणा खातीर ह्या भोव पवित्र मोलादीक आजरपणा खातीर आमी तुका आराधन करता आमी तुका स्तुती करता आमी तुका दिन वाचता आमी तुका अर्गां दिता सुमया तुज्या भोव मोलादीक त्या परजळा खातीर वैभवा खातीर हाजरपणा खातीर आमी तुका दिन वाचता सुमया ह्या घडये आमकांत आमी समर्पण करता सुमया प्रत्येक जावन हांव ह्या आराधनान वांटेली जावच्या हरी एका भावा भयणीक तुज्या पांयतळा समर्पण करता सुमया ताबोर पर्वताचेर तूं रुपांतर जाताना परजळलो तसो वैभव तांच्या जिविताक फांकय सुमया तांच्या जिविता फांकय सुमया तुज्या कृपेचो परजळ अनुभव करूंक तांकां दी सुमया तुज्या सर्गींच्या वैभवान तांचें जिवीत भर सुमया
आनी त्या मरीफात तांच्या कुडींत तांच्या कुटुंबांत तांच्या जिवितांत तांणी मागतल्या हर एकल्याच्या जिवितांत बरेपण बगूंक तांकां सकत दी सोम्या कृपा दी सोम्या तुजो अनुभव दी सोम्या तुजो वैभव प्रकाश भरीत कर सोम्या आनी त्या मरीफात तांच्या आनी आमच्या हर एकल्याच्या जिविताचें रुपांतरपण जावंक कृपा दी सोम्या तुका जावं मान आनी वगळाव तुका जावं आराधना आनी स्तुती सोम्या तुका जावं अर्गां वगळाव सोम्या तुका जावं मान सोम्या आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. आमचे हात वयर करून सोम्याक आमी आराधन करून सांगता आमी म्हणया आराधन तुका सोम्यांची Somianchisu. आराधन तुका सोम्यांची Aradan tuka somianchisu. आराधन तुका सोम्यांची Aradan tuka somianchisu. होगळाप तुका सोम्यांची Hogolap tuka होगळाप somianchisu. तुका सोम्यांची Hogolap tuka somianchisu. होगळाप तुका सोम्यांची Hogolap tuka somianchisu. स्तुती तुका सोम्यांची Stuti tuka somianchisu. स्तुती तुका सोम्यांची Stuti tuka somianchisu. महिमा तुका सोम्यांची Mahima tuka somianchisu. महिमा तुका सोम्यांची Mahima tuka somianchisu. जय जय तुका सोम्यांची Jai jai tuka somianchisu. जय तुका सोम्यांची Jai jai tuka somianchisu. प्रणिपा तुका सोम्यांची Pranipa tuka somianchisu. प्रणिपा तुका सोम्यांची Pranipa tuka somianchisu. हालेलुया Hallelujah. 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 हालेलुया Hallelujah. 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 मोगाळ भवन आनी भयणीनो सुमयाचे हजरपण ह्या बहुपवित्र साक्रामेंतान आमी बघून आसतना परत त्या सुमयाक आराधन करून आमी गावया गीत नमो नमो जेसू क्रिस्ता. Namo namo Jesu Christa. Undiaro parli bonascha. Namo namo surundara. Sakramentam karakcha. Namo namo Jesu Christa. Undiaro parli bonascha. Namo namo surundara. Sakramentam karakcha. सर्वीचो देव तो संवसारीकाचो वैभव उगडावो करूंक आयिल्लो ताजें देवपण ह्या उंड्यान लिपोवन आसा आनी आमकां खरेपणी अजमीक तरान वस्ता घटाय दिता तो सुमी ह्या साक्रामेंतान आसा त्या सुमयाक आमी नमन करुया त्या सुमयाक आमी आराधन करुया. सर्गीचो देव तूं आमकां मेळो रावला. सर्गीचो देव तूं आमकां मेळो रावला. देवपण लिपोवन तुवें उंड्याचें रूप घेतला. देवपण लिपोवन तुवें उंड्याचें रूप घेतला. उंड्या वयनार येवन तूं आमचें काण जाता. उंड्या वयनार येवन तूं आमचें काण जाता. आमच्या मोगान बरोवन तुका समर्पिता. आमच्या मोगान बरोवन तुका समर्पिता. नमो नमो जेसू क्रिस्ता. उंड्यारो parli bonascha. Namo namo surundara. Sakramentam karakcha. आमच्या दिसपट्या जिविताची आमचे सुख दुःख तो आयकता आमकां बुजोवन दिता दैर दिता आमकां मेळटा
सांगात दिता कुरपेंत व्हरता कुरपेची बंडर आमचे मुखार आसा वो सुमी जेजू ख्रिस्त ह्या सुमयाक आमी आराधना करया ह्या सुमयेची स्तुती आमी गावया विणयेचे सुख दुःख तुका सांगू आयला जिणयेचे सुख दुःख तुका सांगू आयला तुझे तोंड बुसवून आशीव हांगा रावल्या तुझे तोंड बुसवून आशीव हांगा रावल्या ये जेजू ये आमकां मेळो तूं ये जेजू ये आमकां मेळो तूं ये तुझे कृपेचे देण्या भंडार घेऊन ये तुझे कृपेचे देण्या भंडार घेऊन ये नमो नमो जेजू ख्रिस्ता पुण्यारूपार्ली पुनश्चा नमो नमो सोडवंडरा सक्रमेंतांतां कारच्चा Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मोगान भवन आनी भयणीनो प्राजीत काळार आमी आसा प्राजीत काळार प्रत्येक सावन आमच्या जिविताच्या विविध भागांचे रुपांतरपणाक आमकां आपोवणें दिता आज आमी जेजूच्या रुपांतरपणाचें गडीत नियाळ करता आसतना जेजूचें रुपांतरपण आमच्या हर एकल्याच्या जिविताच्या रुपांतरपणाक आपोवणें दिता तर आमच्या जिवितांत कसलें रुपांतरपण ह्या प्राजिताच्या काळार जावंक जाय त्या थोड्या संगतींचेर थोडो वेळ आमी नियाळ करूंक आमी प्रयत्न करया मोगाल भवन आनी भयणीनो पयलें रुपांतर जाय आमच्या आत्मीक जिविताचें तातूंत आमी म्हणचें पयलें आत्मीक रुपांतरपण आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत जाय फाटल्या दिसांनी गेले त्या वर्सांत आमी पळयलें COVID-19 प्रत्येक जावन ही कोरोना पिडा सगळ्यांनीच त्यांनी विस्तारली आमच्यो इगर्ज्यो बंद पडली मिसाचें बलिदान बंद पडलें आनी विविध माध्यमां मारिफात मिसां प्रसार जालीं आराधना नोवेना तेर्स अशें प्रसार जालें आनी आजकाल इगर्ज्यो परत उक्त्यो जाल्यात मागण्याचीं घरां उक्तीं जाल्यांत मिसाचें बलिदानां सुरवात जाल्यांत पूण ह्या दिसांनी सबारांत हांव प्रत्येक जावन तरणाट्यां जावन आयकूंक मेळचें एक सवाल आमी कित्या खातीर इगर्जेक वचा जाय जर तर कश्टांच्या वेळार आमी टीव्ही मुखांत्र विविध माध्यमां मारिफात मीस भेटयलां जाल्यार आतां कित्या इगर्जेक वचा जाय घरांत हांव मीस भेटयल्या पावानांगी एक तें सवाल दुसरें जर तर आमचो देव खाकुलदार मोगाळ बोगसनेचो दातार जाल्यार कित्याक असली पिडा कित्याक असली मारेकार पिडा विस्तारल्या आनी हाका लागून जायतीं सवालां देव आसा गी देव खंय आसा देव कितें करना आसा देवाक कित्याक आमची खबर ना कित्याक हे कश्ट कित्याक हे पिडा कित्याक हे समस्ये सवालां वय सवालां प्रत्येक जावन तरणाट्यांची ह्या दिसांनी उदेवन आयिल्लीं आमी पळोवंक मेळटा तर मोगाळ भवन आनी भयणीनो आज आमी हर एकल्यांनी ह्या आराधनांत भागीदार जातल्यांनी आमकां विचारूंक जाय म्हजी पातयेंनी म्हजो भावार्थ देवाचेर कितें वा कसो आसा केवळ कश्ट आयल्यात पिडा आयल्या आनी त्या देखून देवाचेर दुबाव देव आसा गी असलीं सवालां आमी उडयतांगी आज ह्या विशयांत आमी चिंतचें नियाळ करचें गरजेचें मोगाळ भवनो आनी भयणीनो
थोड्या तेंपा पयलें एका तरणाट्याक हांव भेटल्लो. ताचें जिवीत बरें चलूं नासलें, बरो वावर ताका आसलो, पूण जिविताची एक घडी उदेली. ताच्या जिवितान काम गेलें, कश्टा वयर कश्ट ताका आयले, समस्या वयर समस्या आयले. आनी थोडे फावटी तो म्हणटा एक कश्ट मुक्त जाताना निराल जाता म्हणटाना आनी एक समस्या, आनी एक समस्या आयलो तो मुक्दोन येता म्हणटाना आनी एक समस्या. अशें जिवितांत एका फाटल्यान आनी एक कश्ट हांवें अनुभव केले म्हणटा. पूण निमाणें एक वाक्य तो म्हणालो, फादर म्हज्या जिवितान इतले कश्ट आयले, इतली सन्निवेश आयली, अशें बरें घडलें जाल्यार म्हजो भावार्थ उणें जावना, म्हजी फातींनी उणें जावना. ताच्या बदलाक ही घडिता म्हजो भावार्थ आनीकी तीर करूंक, आनीकी घट करूंक, देवाचेर आसली न्ही फातयेनी म्हजो आनीकी घट करूंक पावली. आज म्हाका स्ट्रॉंग, आज म्हजे थंय कठीण भावार्थ आसा, एक थीर भावार्थ आसा. म्हजो देव जिवो देव, हांव ताका पातयेतां. तो म्हाका सांडून घालना. म्हज्या कश्टा वेळार, म्हज्या दुखा वेळार, म्हज्या समस्या वेळार म्हज्या बगलेक तो आसा म्हणालो. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. मोगान भावानो आनी भयणीनो, आमच्या कश्टा वेळार, आमच्या दुखा वेळार, आमच्या समस्या वेळार, आमच्या पिडेशिड्या वेळार आमचो देव आमच्या बगलेक आसा. आमचो देव आमकां सोडून धांवना, वा खंयी पर्वतार रानांत वचून लिपोन रावना. बदलाक आमचो देव आमच्या सांगाता तो रावता, आमच्या सांगाता तो कश्टाता, आमचे कुरीस घेवंक, आमचे कुरीस व्हावंक आमकां आदार दिता, सांगात दिता. तसलो आमचो तो देव जावन आसा. पोरण्या सोल्ल्याचेर आमी नदर घाली जाल्यार जॉब प्रवादेचें जिवीत, कश्टा वयर कश्ट आयले, आसलें बरो वगडावन घेतलें, जिवीत पिड्ड्यार जालें, भलायकी बिगडली, कुसलो एका लेखान. पूण देवाचेर फातेनी, देवाचेर विश्वास, देवाचेर अखंड भरवोसो आसल्या वरवीं त्या कश्टांचेर जैत जालो. आसलें सगळी पिडा शिडा कितें पयस गेली आनी कितें वगडायलें परत ताका मेळ्ळें. आनी तसो भावार्थ आनीकी घट जावंक पावलो. तो म्हणटा त्या कश्टा वेळार, दुखा वेळार देव म्हज्या बगलेक आसलो. ताणें म्हाका सांडून घालना. जायत्यांनी ताका सांगलें देवाक शिराप घाल, देव खंय आसा, देव आसलो जाल्यार हें कित्या. पूण जॉब प्रवादाची फातेनी देवाचेर अखंड जावन आसली. दुसरें अब्रामाचें जिवीत आमी नदर घाली जाल्यार, अब्राम भावार्थ तसो बापय म्हूण नांवाडला जाल्यार कित्याक देवाचेर ताका आसली ती फातेनी. ताच्या जिवितान कश्ट आयले, देवान ताची परिक्षा केली, पूण एका परिक्षेंत तो उत्तीर्ण जालो म्हणयेत. आनी दीस वेता वेता तसो भावार्थ घट जालो. देवान ताका चरक्या भुरग्याचें तेणें उतार प्रायर दिलें, आनी देव त्याच भुरग्याक बली भेटोवंक विसारलेल्या वेळार अब्राम फाटी मुखार पळयना, भुरग्याक घेता, देवाक बलिदान भेटोवंक मुखार वेता. आनी ती फातेनी तो भावार्थ तसो. आनी देवान ताका कितें गज आसलें सगळें दिलें, आनी तसो भावार्थ देवान तीर केलो. नव्या सोल्यार आमी नदर घाली जाल्यार ती रक्तस्रावाची स्त्री 38 वर्सां जावन, 1-2 वर्सां न्ही, 30 आनी 8 वर्सां जावन ह्या पिडे वरवीं कश्ट हाडली, जायते कश्ट अनुभव केल्ली, त्या दुखाच्या कोणांत जिवीत पाशार केल्ली. कितें म्हणटा, फकत ताचें आंग वस्तूर आपोडीन जाल्यार हांव बरी जातली, हांव बरी जातली. आपोडलें आनी ती बरी जाली. मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, आमचे जिवितांत सुमयाचेर पातयेनी, सुमयाचेर अखंड विश्वास हें जायजे. जर तर म्हजो भावार्थ शेळेला, म्हजी फातेनी अस्कत जाला, म्हजो भावार्थ अस्कत जाला जाल्यार आज म्हज्या आत्मीक जिविताचें रुपांतरपण जायजें, म्हज्या आत्मीक जिविताचें रुपांतरपण जायजें. म्हजो भावार्थ, म्हजी फातेनी सुमयाचेर तीर आसा जाय, घट आसा जाय. पेद्रूच्या जिविताचेर आमी नदर घाली जाल्यार सुमयान ताका आपयलें. सुमयाचो फाट लावताना गेल्लो, मदें मदें तोय घुस्पडलो, चंचल जालो, पूण एका घडये तो म्हणटा, सुमया कोणा लागीं वचूं, तुजे लागीं आसात उतरां सस्नीक जिविताचीं. सुमया तूं जिवीत, तूं जिवीत, कोणा लागीं वचूं, खंय मेळटा तें जिवीत. सुमया तुजे लागीं आसा तें सस्नीक जिवीत म्हणालो. तर मोगाळ भावन आनी भयणीनो, एक घडी भर आमचे दोळे आमी धांपया, आमचे दोनी हात आमच्या मुखार आमी उदारे दवरया. आमी कितेंच न्हय, आमी नाश्वर, आमी किरकोळ रचना, आमचो सोडवणदार, आमचो सोमी आमच्या मुखार आसा.
आज म्हजो आनी तुजो भावार्थ ह्या सोमयातय ह्या सोडवंदारातय ह्या देवातय कितें वा कसो आसा मोगाल भावानो आनी भयणीनो एक घडीभर आमी विचारया मोगाचेनो जिवितांत सगळें बरें करून वेताना ओ तूं म्हजो देव, तूं म्हजो मोगाल देव, तूं म्हजो दयाल देव, तूं म्हजो काकुलदार देव आमी म्हणटा. पूण कश्ट येताना, पिडा शिड्या येताना, समस्या येताना त्या देवाक हांव विचारता की तूं खंय आसाय, हें कितें आहा, तूं आसलोय जाल्यार हें कशें. असलीं सवालां, असलो भावार्थ, असलो मनोभाव म्हजे थंय तुजे थंय आसा गी. मोगाल भवन आनी भयणीनो ह्या प्राजीत काळार म्हज्या आनी तुज्या जिविताचें रुपांतर जायचें, आत्मीक जिविताचें रुपांतर. म्हजो आनी तुजो भावार्थ सोमयाचेर तीर आसूंक जाय त्या रक्तस्रावाचे स्त्रिये परी. फकत ताचें आंग वस्तूर आपडीन जाल्यार हांव बरी जातलें. फकत ताचें आंग वस्तूर आपडीन जाल्यार हांव बरी जातलीं. तसलो भावार्थ, तसली पातयेनी म्हजे आनी तुजे थंय आसा जाय. सोमयाच्या हातांत आमी आसा, सोमयाच्या हातांत आमी आसा. त्या सोमयाक आमी ल्हान बाळां, आमी भुरगीं, सोमी आमच्या सांगात आसा. हर एक घडी मेटांक म्हणल्या बरी आमच्या बगलेक तो रावता, आमच्या सांगाता समकाता, सोन घालना. आनी प्रत्येक जावन आमच्या जिविताच्या कश्टा दुखा वेळार, समस्या वेळार, पिडे शिडे वेळार, पडण्या वेळार आमच्या बगलेक तो आसा. मोगाच्या भावा आनी भयणी सोमयाचेर पातयेवया, सोमयाचेर पातयेवया. कितेंय कश्ट आसा, दूख आसा, पिडा शिडा आसा, समस्या आसा, ह्या घडये सोमयाच्या पांयतळार समर्पण करया. सोमयाक आमी सांगया, सोमया तुजेर पातयेता, सोमया तुजेर पातयेता. म्हज्या जिवितांत कसली घडी उदेव दी, सोमया म्हजो भावार्थ आला ना, म्हजो भावार्थ दंडळना. सोमया तुजेर एकल्याचेर मात्र हांव तीर पातयेता. सोमया म्हजो तीर विश्वास तुजेर सोमया म्हण त्या सोमयाक सांगया. मोगाचेनो आमचो भावार्थ घट कर म्हण सोमयाक सांगया. सोमी आमच्या सांगात आसा. आज अरी एकल्यागे आमकां म्हणटा भिये नाका बाळा, आसाय तूं म्हज्या पांयतळा. हर एक घडी, हर एक दीस म्हज्या पांयतळा तूं आसाय, हांव सोडिना. कितले कश्ट, दूख, पिडा, समस्या हांव सोडना. सोमी म्हणटा. ह्या सोमयाच्या उतराचेर तुका पातयेनी आसा, ह्या सोमयाच्या उतराचेर तुका पातयेनी आसा, ह्या सोमयाच्या उतराचेर तुका विश्वास आसा. आसा जाल्यार सोमयाक सांग, सोमया हांव पातयेतां, सोमया हांव पातयेतां. तूं खंडीत म्हाका सानिनाय, सोडनाय. सोमया तुजेर पातयेतां, तुजेर विश्वास दवरता. जर तर असली पातयेनी आसा जाल्यार मोगाच्या भावा आनी भयणी तुकात सोमयाच्या पांयतळार समर्पण कर. तुजे आत्मीक रुपांतर जावं सोमयेची कृपा माग. तुजो भावार्थ, तुजी पातयेनी तीर जावं सोमयाची कृपा माग. आनी सोमयाची ती उतरां ह्या गिता मारिपात आमी नियाळ करया. सोमयाची बुजोवन धैर्य आमी जोन घेवया आनी आमी आत्मीक तरान घट जावं कृपा मागून घेवया. नाका ओझ्या बाळा, आसाय तू मोच्या पाया तळा. भिये नाका ओझ्या बाळा, आसाय तू मोच्या पाया तळा. मोका तुस धरून म्हजो हात दिता तुका हांव म्हजो सांगा. मुखार तुस धरून म्हजो हात दिता तुका हांव म्हजो सांगा. भिये नाका म्हज्या बाळा, आसाय तू म्हज्या पायांतळा.
नुसतं तुझ्या बगलेक ना म्हण बघता सर्वांनी तुका सांडला म्हण बघता पण सुमी आसा तुझ्या सांगता तुझ्या बगलेक सुमी आसा सुमी म्हणता हांव सोन्ना तुका जम दिले आवय सांडी तरी हांव सांगचो ना म्हणता सुमयाचेर पातयेनी दवरया सुमयाचेर विश्वास दवरया आमकांच आमचे कश्ट दूख सुमयाच्या पांयां आमी समर्पण करुया मी तुका दिसतना कोण तुका बघताना मी तुका दिसतना कोण तुका बघताना एक सुर असून कोण नसताना सर्वांनी साडून उदा जाताना केदीस सणसोना केदीस सणसोना येनाका मोच्या बाळा आसाय तू मोच्या पायांतळा पिडा शिडा आमकां दोस्तां कश्ट आमच्या जिवितांत येतात निराश जाता आमची पातयेनी सुकता आमी सोलवता पण सुमयाचेर आमी पातयेवया सुमयान पिडा शिडा कोण केली भलायकी दिली मोगाल भावा आनी भयणी ह्या घडये तुका आनी तुज्या कुटुंबाच्या मोगाच्या कितेंय पिडा शिडा आसा सुमयाच्या पांयां तळा समर्पण कर सुमयाचेर पातयेनी दवर सुमयाच्या पांयां तळा त्या पिडेस्तांक समर्पण कर ह्या घडये माग सुमी म्हणटा भिये नाका बाळा भिये नाका हांव आसां तुज्या पांयां तळा सुमी म्हणटा सुमयाक आमी समर्पण करया पिडेस्तांक कश्टांतल्यांक दुखांत आसल्यांक तांचे खातीर विशेश तरान मागून सुमयाक आमी आराधन करया स्तुती करया मान आमी करया पीडा तुका येताना कश्ट तुका दोस्ताना पीडा तुका येताना कश्ट तुका दोस्ताना निराश सावन बोरवोसो संताना पातयेरी सुकोन सलवणी येताना केदीस सणसोना केदीस सणसोना येनाका मोच्या बाळा आसाय तू मोच्या पायांतळा मुखार तू सर धरून मुसो हात दिता तुका मोसो सांगा मुखार तू सर धरून मुसो हात दिता तुका मोसो सांगा येनाका मोच्या बाळा आसाय तू मोच्या पायांतळा Praise the Lord. 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 Hallelujah. 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 मोगाल बाबान आनी भयणीनो आनी एक रुपांतरपण पयलें आत्मीक रुपांतरपण स्पिरिच्युअल ट्रान्सफॉर्मेशन दुसरें सायकोलॉजिकल ट्रान्सफॉर्मेशन मनोवैज्ञानीक बदलावन रुपांतर तशें म्हळ्यार चिंतना आमची बदलूंक जाय आमचे मतींतलें चिंताप बदलूंक जाय हें जालें जाल्यार आमच्या जिवितांत जायतें बरेंपण मेळटा एक व्यक्तीक हांव केदाळय पळयतां केदाळय ताच्या तोंडांत हांव 22 उतरां नकारात्मक नेगेटीव पाड उतरां कोटीं उतरां कित्याक मोतींत कोट्यो आलोचनो
आनी तोंडांत भायर स्वता तिंत उतरां कोटी उतरां आनी हाका लागून ताच्या जिवितांत विविध तरेची पिडा विविध तरेचे कश्ट आसात आनी हांवें कदाळे म्हणचे ह्या व्यक्तीक पळोवन जर तर हाचें चिंताप बदलालें जर तर वो बरें उलयत जाल्यार खंडीत हाची पिडा शिडा गूण जाता हाका भलायकी बरी मेळटली हाचें जिवीत नंदन जातलें म्हणून वय मोगा भावानो आनी भयणीनो जर तर आमच्या मतींत आमी बरें चिंताव सकारात्मक चिंताप आटयताव जाल्यार आमचें जिवीत पॉझिटीव जाता सकारात्मक आमचें जिवीत जाता जर तर आमच्या मतींत केदाळाय नकारात्मक नेगेटीव चिन्नां खोटेंत आलोचनो खोटी चिंतना आमी आटयताव जाल्यार ती उतरां ती तेंत भायर येता आनी हाका लागून आमची जिवीती केदाळाय नकारात्मक जाता नेगेटीव जाता आनी केदाळाय आमच्या जिवितान एकत म्हाका जायना जायना हांव बरो जायना तें जायना हें जायना हेंच आमकां आयकूंक मेळटा आनी हाका लागून आमचें जिवीत वायट वाटेन खोट्या वाटेन चलचें आसा जर तर हांकां खोटी चिन्नां खोट्यो आलोचनो आनी म्हजें दिसपरतें जिवीत त्याच वाटेन तें चलोवंक कारण जाता त्या देखून तो जेजून म्हणलें वांजेलांत जें कितें मनशाच्या भायर तावन मनशाच्या भितर येता तें मनशाक मेळना बदलाक जें कितें मनशाच्या भितर तावन भायर येता तें मनशाक मेळटा आनी जेजून सांगलें पयलो विशय जावन आसा खोटी चिन्नां त्या देखून मनशाच्या जिवितांत भायर येची पयलें खोटी चिंतना आनी ताका लागून खोटी वायट उतरां आनी ताच्या लागून खोटें जिवीत वायट जिवीत आनी हें मनशाक भेणयता हें मनशाचें जिवीत खोटें करता हें मनशाचें जिवीत वायट वाटेन व्हरता आनी त्या देखून आमचें जिवीत बरें जायचें जाल्यार पयलें म्हजें हें चिंतपाचें रुपांतरपण जायचें हांवें सकारात्मक पॉझिटीव चिंताप आटोवंक प्रयत्न केले बरें चिंतूंक हांवें प्रयत्न केले तवळ बरें उलोवंक हांव शकता आनी म्हजें जिवीत सकारात्मक जाता आनी म्हज्या जिवितांत जायती भलायकी जायतें बरेंपण म्हज्या जिवितांत हांव अनुभव करूंक हांव शकतलो मोगाळ भावन आनी भयणीनो त्या देखून एक सायकोलॉजिकल एक स्टेटमेंट केदाळे आसा ते आमी आयकोवचें केदाळे आमी म्हणूंक जाय हांव बरो आनी एकलोय बरो मस्त बरी आमी कितें म्हणचें हांव बरो आनी एकलो पाड हांव बरो आनी एकलो खोटो आनी एकलो पाड ताच्या बदलाक हांव बरो म्हजो भावी बरो म्हजे भयणी बरें आनी जर तर हें चिंताप आमचें थंय आयलें जाल्यार आमचे बावारी जायतें बदलावन जाता आनी जायतें बरेंपण आमी पळोवंक शकता एक कोंकणींत सांगणी आसा हळदुवो रोग आयल्याक जॉन्डीस आमी म्हणटा हळदुवो रोग आयल्याक सक्कड हळडुवेंत दिसता म्हणटात ताका खंयचेंय बरें त्या देखून हांगसर खोटें आसा हांगसर वायट आसा जाल्यार म्हाका हर एक संगती खोट्योच दिसतात वायट दिसता खंयच्यान ती बरेंपण दिसना आनी हेंत म्हजें जिवीत जाता आनी हाका लागून म्हज्या मतीची भलायकी बिगडटा म्हज्या कुडीची भलायकी बिगडटा आनी ना समाधान जिवितांत संतोश ना जिवितांत केदाळे दूख बेजाराय आनी त्या देखून मोगाल भवन आनी भयणीनो आज जेजूच्या रुपांतरपणाचे घडीत नियाळ करतना दुसरी संगत आज आमी त्या जेजू कडेन मागूंक जाय म्हजें सायकोलॉजिकल ट्रान्सफॉर्मेशन मनोवैज्ञानीक रुपांतर जायचें म्हजें चिंतपाचें रुपांतर जालें जायचें आनी हें जालें जाल्यार म्हजें जिवीत मस्त बदलाता त्या देखून मोगाचें न्हू एक घडीभर परत आमी दोळे धांपया आमचे दोनी हात आमच्या हृदयाचेर आमी दवरया आमची मोत प्रत्येक जावन ह्या घडये सोमयाच्या पांयतळ आमी समर्पण करया देवान आमकां दिल्लें एक वर्तें दिर्वें आमची मोत आनी हाका लागून आमचें जिवीत सगळें चलोवन आसा आमचें दिसपतें जिवीत बरें चलोवन आसा जाल्यार देवान दिल्ल्या ह्या वर्त्या सत्यद्वारे आनी त्या देखून हें सकत पॉझिटीव जायचें नेगेटीव न्ही नकारात्मक न्ही सकारात्मक जायचें आनी त्या देखून जर तर हांव नकारात्मक नेगेटीव मनीस जाल्यार आज आमचें जिवीत पॉझिटीव जायचें सकारात्मक जायचें हांव बरो आनी एकलोय बरो असल्या चिंतपान म्हजें जिवीत हांवें बरोवंक जाय जेजूचें जिवीत कदाळाय तेंत आसलें हांव बरो आनी एकलो बरो त्या देखून हर एकल्याक मानान गौरवान जेजून लेखलें कोणाय कितांनी खिंडू ना कोणाय कितांनी नेगार करूं ना आनी त्या देखून त्या कुर्सातान म्हणलें बापा तांकां बक्षी ते कितें करता तें नेना तांची मोत सारकें काम करिना सारकें चिंतिना ताका लागून अशें केलां अशें करता बापा तांकां बक्षी तर मोगाच्या भावा आनी भयणी आमच्या ह्या मानसीक
वा सायकोलॉजिकल ह्या रुपांतरपणा खातीर एक घडीभर आमी मागया. आमची चिंता आमची मोत ते पॉझिटिव्ह तरान सकारात्मक चिंतपान बरोवंक आमी मागया. आनी त्या देखून म्हजें आनी तुजें काळीज जेजूच्या काळजा सारकें तें जावचे खातीर आमी मागया. मोगाल भवन आनी भयणीनो, एक घडी जेजू कडेन मागया आनी त्या जेजू कडेन म्हणया, जेजू आपोड, जेजू आपोडूनय म्हजी कूड मात्र बगार, आपोड म्हजी मोत सोमया, आपोड म्हजी मोत, आपोड म्हजें चिंता, आपोड म्हजें उतरां, आपोड म्हजें जिवीत सोमया म्हूण ते जेजू कडेन आमी मागया. आपोड सोमया, आपोड गूण कर सोमया. नकारात्मक चिंतपान म्हाका गूण कर सोमया. सकारात्मक चिंतपान म्हजें जिवीत बरोवंक म्हाका आपोड सोमया, आपोड गूण कर सोमया. ह्या उणेपणांत हांव अस्कत गायता म्हाका निवार सोमया. त्या देखून म्हाका आपोड टच लॉर्ड, एनॉयंट मी लॉर्ड म्हूण ते जेजू कडेन आमी मागया. आनी ही गीत आमी गावया. आमकां अभिशेक करूं, आमची मोत प्रत्येक जावन अभिशेक करच्या खातीर ती सक्तेवन, जर तर ती सक्तेन भरलें जाल्यार कितलें अद्भुत आश्चर्य करूंक सांगतात. थोडे म्हणटात एक बॉम्ब ताच्या की सक्तेवन आमची मोत म्हणटात. ताचे वरवीं आमी निर्धार केले जाल्यार, सकारात्मक चिंतलें जाल्यार आमी कितेंय करूंक शकता म्हणटा. तितली सकत आसा. त्या देखून आज असल्या रुपांतरपणा खातीर एक घडीभर आमी मागया. सुमया आपोड म्हूण आमी मागया मोगाचें. आपोड जेजू म्हाका आप, अमोलीक त्या रक्तान म्हाका तूं तेलाय. गूण कर जेजू म्हाका गूण कर, सगळी पिडा शिडा मोची तूं निवार. आपोड जेजू म्हाका आप, अमोलीक त्या रक्तान म्हाका तूं तेलाय. गूण कर जेजू म्हाका गूण कर, सगळी पिडा शिडा मोची तूं निवार. पती स्त्रीयेन तुका बावडताना पडलें, कश्टलेक तुवें बरें केलें. बावडतान हांव तुका सोम्या आजा पडटा, पांयान तळा तुज्या सर पडटा. सोमिया जेजू ताळ्याक म्हज्या कांदे, नरिया जेजू मागण्या गोमांतून दी. कृपेची सचिने म्हज्या सोमिया सदांच वाळून दे. कृपेची कुडीन म्हज्या सोमिया सदांच वाळून दे. आपोड जेजू म्हाका आप, अमोलीक त्या रक्तान म्हाका तूं तेलाय. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मोगाल भवन आनी भयणीनो, तिसरें रुपांतर जायचे आमच्या बोगणाचें रुपांतर. तेन्ना म्हणजे इमोशनल ट्रान्सफॉर्मेशन. बोगणाचें रुपांतर जायचें. एक 2-3 घडी हांव तुमचे मुखार दवरल्यार, एका घरा ती आवय सदांय रांदतली आनी पूत आसलो तरणाटो. एक दीस ह्या आवयची भलायकी बिगडली, ताप कठीण आसलो आनी ती न्हिदोन आसली. तिका त्या दिसा एक दीस रांदूंक जावना. हो पूत आवयक कोटायता, गाळी शिराप दिता, कित्याक रांदूं नाय, आमी जेवचें नाका गे, हांवें खावचें नाका गे. आवय म्हणटा म्हाका भलायकी बरी ना, हांव हुशार ना,
जाल्यार हो पूत परत आनी परत त्या आवयक खोटो घालता. ह्या पुताची बोगणां खंय गेलीं? बोगणां आसात गी? मुस्तबडी म्हजे लागीं कावन्सलिंगाक आयिल्ल्या वेळार सबारपोटी वकलांनी स्त्रियांनी सांगलें आसा, फादर म्हाका एक दादलो मेळ्ळा, बोगणांत नांद फादर, बोगणां म्हणली नांद, म्हजी कश्ट दूख ताका कांय समजना, ताका ताच्यात संवसारांत जाता. आनी एक दोन पटी दादल्यांनी सांगलें आसा, म्हाका एक स्त्री मेळ्ळ्या, ह्या स्त्रियेक बोगणांत ना फादर. आनी एक घडी सांगचे जाल्यार एक जोडें बेंगलोरान वावर करनासलें, ती स्त्री पयल्यापणाक गुरवार जाल्ली, प्रेग्नेंट आसली, आनी वो न्हवरो आपणाच्या इश्टां सांगाता भोंवडी गोवन आसलो. आनी एक दीस ही स्त्री आपणाच्या न्हवऱ्याक म्हणटा, आज वचनाका, म्हजी भलायकी बरी ना, म्हाका तांकां ना, आज वचनाका. आनी ह्या न्हवऱ्यान त्या स्त्रियेक म्हणलीं उतरां, तुका खंय वचोंक जायना, म्हाका म्हणी भोवंक सांग, म्हाका इल्लें गमात करूंक सांग. आनी ही स्त्री म्हजे कडेन सांगून रडटली, फादर बोगणां म्हणली नांत, बोगणांत नांत, म्हजें दूख कितें म्हणलें ताका कळना, समजना कशें ताचे सांगात रावचें. मुगाळ भवन आनी भयणीनो, आज आमच्या मस्त कुटुंबांनी समस्ये, आज आमच्या मस्त कुटुंबांनी दुखां, आज आमच्या मस्त कुटुंबां वांटे पांटे जाल्यार एक घरान एकामेकाची बोगणां आमी समजूंक चुकोन पडल्या. एकामेकाची बोगणां आमकां समजनात. एका भुरग्यांक आवय बापूय भुरग्यां खातीर कितले कश्ट करतात, वावुरतात, घाम पेलतात. आज भुरग्यांक मस्तपडी तें पडोवन गेल्लें ना, बोगणांत नात. तें काळीज नातल्या परी, काळीज पातोळ जाल्ल्या परी जी येतात. जावं बरो दादल्याक स्त्रियेची, स्त्रियेक दादल्याची, आवय बापायक थोडे बडी भुरग्यांची, घरांत आसलेल्या पिडेस्तांची, मालगड्यांची, सेवकाची ती बोगणां नात. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, आज आमचें रुपांतर जाय असल्या कठोर मनोभावांतावन, असल्या कठोर घट काळजांतावन आमची काळजां मनां मोव जाय. बोगणां आमचें तें उदेचें, बोगणाचे मनीस आमी जावंक प्रयत्न करचे. जेजूच्या जिविताचेर आमी नदर घालया. ती विधव स्त्री एकलोच पूत मौन पावलो, रडतेली. तें मौन व्हरतना जेजू येता, त्या पेटयेक हात दिता, स्त्रियेक बुजयता. लाजर ताचो इश्ट मौन पावलो, जेजू थंय गेलो, रडलो, ताचे एक दोळ्यांतल्यान दुखां वाडलीं, रडलो. आनी विविध सन्निवेशांनी पवित्र पुस्तक म्हणटा ताचें काळीज वाडलें, तो सूर सोरलो. विविध संदर्भार ताची बोगणां कशें उगडापी जालें आमकां तें कळटा. आज मोगाळ भवन आनी भयणीनो, आज आमी आमकांत विचारूंक जाय. ते शास्त्री आनी फारिजेव आमी पळयता, तांकां लोकांचे कश्ट दूख पडोवन वचनातलें, लोकांक वज्या वयर वजें, बऱ्या वयर बरकोटी म्हणल्या बरें कश्ट दिवनासलें. लोकांची बोगणां तांकां समजना. त्या देखून जेजू आयलो, जेजू लोकांक गूण करता, बरें करता, लोकांक उलयतना हरीन ताच्या फाटल्यान लोक गेलो. फारिजेवांक शास्त्रींक हें सोसूंक जावना, कित्याक ते कठोर मनोभावाचे, पूण हांगासर खालत्यो सादो लोकांच्या कश्टा दुखां पावचो वो व्यक्ती. आनी त्या देखून लोक ताच्या फाटल्यान गेलो. हर एकल्याची बोगणां तो समजतलो, हर एकल्याची दूख कश्ट तो समजतलो. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, परत एक घडी दोळे धांपया, आमचे दोनी हात आमच्या हृदयाचेर दवरया. एक घडी आमकांत विचारया, आमच्यात अंतस्करणाची एक घडी भर झर्ती करया. म्हजें काळीज, म्हजें मौन तें फातोर दाड्डें जालां, वा म्हाका एकामेकाची बोगणां समजतात. जावं म्हज्या घरा, जावं म्हज्या कामाच्या थळार, वा विविध सन्निवेशांनी पिडेस्तांक प्रायवतांक पळयतना आज म्हज्या थंय तसलीं बोगणां आसात गी. आज आमी पळयता रस्त्यार एक्सिडेंट जाता, कांय सोडून घडलें, थोड्यांक पडोवन वचना, थोड्यांक सेल्फी काडचें, फोटो काडचें, वॉट्सॅपाचेर फेसबुकार घालचें, तें बी शेपोन एकलो वळवळता कश्टा, कांय बोगना, कितेंच बोगना. असलीं गडितां आयच्या समाजांत दीस वेता सोडून आसात. मनशांक पळयतना बोगणां आसात गी, वो मनीस गी, पातोर गी म्हणली चिंतना आमचें थंय उदेतात. ताका लागून हेरांची झर्ती करच्या पयलें आमचीच झर्ती करया. मोगाचें न्हू, एक घडी आमकांत विचारया, प्रमाणीकपणान विचारया. आमकां जस्टिफाय करचें नाका, समर्थन करचें नाका, म्हाका बोगणां आसना हांव बरो म्हूण. एक घडी आमकांत विचारया, म्हाका आनी एकल्याची बोगणां समजता, आनी एकल्याचें दूख समजता, आनी एकल्याचें कश्ट समजता, वा म्हजें मौन, म्हजें काळीज पातोर घट दाड्डें जालां.
तर आज सोमयाक आमी विचारया, सोमया तुजी दया दाखय, हें दारूण काळीज आपोडू, हें काळीज कालतें कर. सोमया ही काटोर मोत आपोडू. आनी एकल्याची बोगणां प्रत्येक जण म्हज्या घरा, म्हज्या कुटुंबाची, म्हज्या मोगाच्या जी बोगणां समजोवन शाक म्हजी मोत उगड सोमया, म्हजें काळीज मोवाळ कर सोमया, मोवाळ कर म्हूण त्या सोमया कडेन एक घडीभर आमी मागया. दया तुजी दाखय म्हजेर सोमया आनी म्हाका आपोड. हें दारूण काळीज, हें काटोर काळीज तें मोवाळाय, मोसोर हागे राग हें पयस कर सोमया. म्हजें काळीज तुज्या मोगांत, तुज्या स्पर्शान तें बर म्हणून सोमया कडेन आमी मागया. मोगाचें न्हू मागया. आमचें जर तर काळीज काटोर बोगणां आमकां नात, बोगणां आमकां समजनात जाल्यार हे मोवाळच्या खातीर एक घडीभर आमी मागया. मोगाचें न्हू दया तुजी दाखय म्हजेर सोमया, कित्याक हांव तुजेर पातयेला म्हूण सोमया सांगया. आपोड म्हाका ह्या म्हज्या कठोरतनांतल्यान गूण कर सोमया. तुजी काकुल्त म्हजेर फांकय सोमया, तुजी काकुल्त म्हजेर फांकय. हें दारूण काळीज मोवाळ कर म्हूण त्या सोमया कडेन आमी मागया. मोगाचें दया तुजी दाखय म्हजेर ये सोमया, कित्याक तुजेर हांव पातयेवन आसा. आपोड आनी गूण कर म्हाका ए धनिया, तुजे काकुळतीचेर हांव आशेवन रावला. दया तुजी दाखय म्हजेर ए सोमया, कित्याक तुजेर हांव पातयेवन आसा. आपोड आनी गूण कर म्हाका ए धनिया, तुजे काकुळतीचेर हांव आशेवन रावला. आपोड मुझें दारूण काळीज ये सोमया, मोवाळाय दयाळाय ते तूं म्हाका. मोसोर हगेरा तुणीवर ए धनिया, दुस्माना सैमो करूंक शिकय म्हाका. दया तुजी दाखय म्हजेर ये सोमया, कित्याक तुजेर हांव पातयेवन आसा. आपोड आनी गूण कर म्हाका ए धनिया, तुजे काकुळतीचेर हांव आशेन रावला. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 आणि निमाणे मोगा भवन आणि बहिणीनो, या प्राचित काळार आनी एक रुपांतर जायचे, सामाजिक रुपांतर, सोशल ट्रान्सफॉर्मेशन. हे आमच्या एकल्याच्या जिवितांत जावचें तें गरजेचें. म्हजो आनी एकल्याचो सम्मान, हांव आनी एकल्या लागीं म्हजो संबंद कितें आसा. आज प्रत्येक जावन आमच्या कोंकणी कुटुंबाचेर आमी नदर घाली जाल्यार आज आमच्या कुटुंबांनी जावंक पुरो आनी आमच्या हेर कुटुंबा मदें जावचें तें झगडें जावंक पुरो आस्ते खातीर, जावंक पुरो पयशां खातीर, जावंक पुरो आनी कित्या खातीर आमचे मदें आसची ती दुस्मानकाय इतली आनी तितली न्ही. आज आनी एकल्याक आपणूं, आनी एकल्याक लागीं येवं, आनी एकल्याक मोग करूं, आमचें तें जावचें तें आमचें तें आसचो तो मनोभाव आज आमकां आनी एकल्याचें पडोन वचोंक ना. आपूण आपणाक देव समेस्तांक म्हणलें तें चिंताप आमचें तें आसा. म्हाका म्हजें कुटाम हांव बरो आसल्या पुरो, आनी एकल्याचें म्हाका कित्याक, आनी एकल्याचें खबर म्हाका कित्याक. हांव बरो आसा, म्हजें जिवीत बरें आसा तितलें बरो, आनी एकलो कितेंय जावं दी, आनी एकल्याचो कसोय आसूं दी, म्हाका कित्याक पडोन गेला असलें चिंताप मस्तपटी आमचें तें आसा.
हाका जबाब उत्पत्ती पुस्तकाचेर आमी नदर घाली जाल्यार कायनान आबेलाक जिवेशी मारलेल्या वेळार तो ताळो कायनाक आयकलो, कायना तुजो भाव आबेल खंय आसा. आनी कायनान कितें म्हळें, हांव कितें म्हज्या भावाचो राखणो गे. आनी देवान ताका म्हळें, वय तूं तुज्या भावाचो राखणो. त्या देखून तें सवाल, खंय आसा तुजो भाव. मोगा भावानो आनी भयणीनो, आज आमकांत विचारूंक जाय, म्हाका म्हज्या भावा भयणीचो मोग आसा. आनी एकल्या थंय कुमो करूंक गरजे भाव तसलें बरेंपण म्हजे थंय आसा गे. जेजूच्या जिविताचेर आमी नदर घालया. हर एकल्या सांगाता बरसालो, ग्रेस्त दुर्बळो म्हणलो नातलो ताका. हर एकल्या सांगाता तो बरसालो, पातक्या सांगाता, पिडेस्ता सांगाता, तांच्या सांगाता खालें जेवलें. हर एकल्या गे त्या कोडकारान म्हळें, तुका तुवें मौन केल्यार म्हाका नितळ करिये. आनी जेजू म्हणालो, म्हाका मौन आसा, म्हाका खुशी आसा, नितळ जा. हर एकल्याच्या कश्टा दुकान पावलो. ही रेकग्नायज्ड हिमसेल्फ विथ अदर्स, विथ द पुअर स्पेशली, विथ द सिक पीपल, विथ द डाउन ट्रॉडन पीपल. जेजून आपणाकच असल्या लोकां सांगाता ओळखून घेतलें. मोगाल भवन आनी भयणीनो, आज आमचोय मनोभाव बदलूंक जाय. आपूण आपणाक न्ही, आपूण समेस्तांक. त्या खातीर देवान हें सोबीत जिवीत दिलां. म्हज्या स्वार्था खातीर, म्हज्या बरेपणा खातीर मात न्ही, म्हाका आनी एकल्याची जबाबदारी आसा. आनी एकल्याच्या कश्टा दुखां पावचें तेंय मिसांव म्हाका आसा. तर मोगाल भवन आनी भयणीनो, ह्या घडये आज आमी विशेश तरान जेजू कडेन आमी मागया, असलें सामाजीक रुपांतर आमच्या समाजेन जावच्या खातीर. एकल्याक आनी एकल्याचें पडोवन वचा जाय, आनी एकल्याच्या गरजा बाबा जाय. असलो अंतर आसा जाल्यार तो मायक जाय. असलें रुपांतरपण आमच्या समाजेंत जावच्या खातीर एक घडये आमी मागया. आनी पवित्र आत्म्याक ओतमून त्या सोम्या कडेन आमी मागया अभिशेक करच्या खातीर. मोगाचेनो सर्वरांनो नाम प्रीत सभेको, म्हजे एकल्या खातीर, म्हज्या कुटुंबाचो मात न्ही, हर एकल्या स्वामी मोग करूंक आसा. हर एकल्याच्या गरजांक हांवें पळोवंक आसा. असलें रुपांतरपण आमच्या जिवितांत जावच्या खातीर, आमच्या समाजेंत असलें रुपांतर जावच्या खातीर आज आमी पळयता. जात कात म्हणल्या खातीर, धर्म म्हणल्या खातीर आज आमी पळोवची रीत ती वांगडी जाल्या, खोटी जाल्या. आमच्या समाजेंत दोळे आमचे कुर्डे जावंक पावल्या. तेका लेखान सुमयान आमचे दोळे उगडच्या खातीर, आमची मनां उगडच्या खातीर आमी आनी एकल्याक म्हजो भाव आनी भयण म्हूण ओळखूनच्याक, धर्म जात कात लेखी नासतना एकामेका भाव आनी भयण म्हणल्यार तांचीच मान आमकां भरच्या खातीर सुमया कडेन आमी मागया. सक्कड आमी उबे रावया. एक घडी आमचे दोनी हात आमच्या मुखार आमी उदारे दवरया, मुखार उबे करया आनी सुमया कडेन आमी मागया. त्या पवित्र आत्म्याची सकत आमकां दी. त्या सक्तीन आमकां बरो हर एकल्या स्वामी मोग करूंक, हर एकल्याच्या गरजा बाबोवंक असलें मौन, असलें काळीज म्हाका दी म्हूण सुमया कडेन आमी मागया. सामाजीक रुपांतरपण, सोशल ट्रान्सफॉर्मेशन आमच्या हर एकल्या थंय जावच्या खातीर हांवें हर एकल्याच्या आनी एकल्याच्या गरजा मावच्या, आनी एकल्याक तो म्हजो भाव भयण म्हूण ओळखोवच्या. असलें बरेपण, उदारपण आमचे थंय रसच्या खातीर त्या सुमया कडेन आमी मागया. मोगाचेनो सुमयाच्या आत्म्याक आमचेर वतो, त्या पवित्र आत्म्यान आमकां अभिशेक करच्या खातीर ह्या घडये आमी मागया. मोगाचेनो ಸರ್ವರನ್ನು ನಾ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಶಕ್ತಿ ನೀಡೇ, ನೋಯಿಸಿದವರನ ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ವರವ ನೀಡೇ. ಅಗ್ನಿಯ ನಾಳವಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ ಬನ್ನಿ, ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಬೇಗ ಅಗ್ನಿಯ ನಾಳವಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ ಬನ್ನಿ, ಪಾವನಾತ್ಮರೇ
सुमियाच्या पायांजवळ समर्पण ಬೇಗ ಇಳಿದು आपण सुमिया आमच्या राजकीय मुखेल्यांक धार्मिक मुखेल्यांक समाजाच्या मुखेल्यांक आपण सुमिया मागिया मगजनो पवित्र ओत्मन आम्ही मागिया ಸರ್ವರಿಗಾಗಿ ನಾ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ ಸರ್ವರಿಗಾಗಿ ನಾ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ ಸ್ವರವೆತ್ತಿ ಸ್ತುತಿಸಿನ ಹಾಡಬೇಕು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ವರವ ನೀಡಿ ಅಗ್ನಿಯ ನಾಳವಾಕಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ ಬನ್ನಿ ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಬೇಗ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ Alleluia, 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 Let us be thankful to God for all the miracles which the Lord has made in our lives. Let us bring to our mind all the miracles and the good things that the Lord has done for us in this past week. How the Lord has protected us, how the Lord has moved in our life where we did not expect and least expected His touch, His anointing. Let us bring to our mind every instance where we were worried and the Lord delivered us from all the problems. Lord Jesus, we pray specially for all those who are sick in the hospitals, all those who are having different diseases, all those who are worried in their life. We pray specially that you may heal them, deliver them, and set them free. Jesus, I pray specially for all the people who have asked for the prayer. Touch their lives, heal them, deliver them. Lord Jesus, as we raise our hands and we pray for them, and we ask you to come and touch us, Lord. Jesus, in the Bible, you touched many people and all of them were healed. Not even one went back sick, Lord. We pray that as we pray for all those who are sick, that you may touch them, heal them, deliver them, heal them from all their anxieties, heal them from all their fear, heal them from all their worries. Jesus, in their worries, you be the light and you be the salvation and you be the Savior. Where there is discomfort, where there is anger, where there is hatred in the heart, Lord Jesus, heal their wounds, heal their heart and bring love, Jesus. Jesus, where there is physical pain, where there is wounds on the body, where there is disease, where there are ailments in the body, through your precious blood, through your touch, bring healing, Lord. Lord, we pray for the spirituality of each and everybody. Where there is wrong thinking, where there is doubting against your name, help them to have the faith in you. Let the mighty Holy Spirit touch each one of them.
Jesus, as we lift up our hands towards the blessed sacrament, touch each body, heal each body, deliver each body. Hallelujah, 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 hallelujah. Apad makasumia, apad makasumia, apad maka, apad maka, apad makasumia. हाँ एक बात की मुझे तुझी दया दाखल गुण कर्मा का सोमिया गुण कर्मा का सोमिया गुण कर्मा का गुण कर्मा का गुण कर्मा का सोमिया हाँ एक बात की मुझे तुझी का कुल दाखल. Jesus, in the Bible, you sent your word and healed all the diseases. Jesus, you healed the deaf, mute and the blind through your word. Jesus, we believe in your word. We stand upon your word. We pray that people who are not able to move their body, let them experience a divine healing today. People who are not able to see through and are hoping for the healing, Jesus, through your mighty touch, let them experience a healing today. Jesus, we pray for all the incurable diseases. Right now, let your mighty hand touch them and deliver them and heal them from all their diseases. We pray for the doctors, Lord. Let the doctors administer the right medicine to the patients. Lord Jesus, give the wisdom to the patients and the doctors to go to the right doctor and give the right medicine. We pray for every individual who is sick for many years, many months and many days and are not hoping for a miracle and are not seeing it through. Jesus, through your mighty touch, heal them, deliver them. We specially pray for them right now. You heal and deliver them. Jesus, you have said, whoever believes in your name and prays to the Father in your name, you will grant everything. We pray through your name, supernaturally heal them, deliver them and set them free. Father, we pray for every individual who is suffering in their workplace, every individual who is suffering in their job, every individual who is having attacks in their family, where there is hatred and there is no peace. May the precious peace of God come upon their family. Lord Jesus, we pray, people who do not have jobs, let them receive the jobs. Jesus, we pray, every individual tensed, let them receive the peace of God. Jesus, through your mighty touch, everybody who is in financial burden, let them see a set through. Jesus, we pray for peace in the family. Hallelujah. 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 पवित्रत्म्या देवोने गरजेंताच्या
लोकाक पावतू ये पवित्रज्ञा देवून ये गरजेंताच्या परजेक पावूंक ये. I see the Lord blessing and delivering somebody who is having a property issue, and the Lord is telling that I am going to deliver you from this issue. I see an individual who is having defamation against him, and the Lord is setting him free. I see somebody whose right hand has been healed should thank the Lord more and more. I see somebody who is having pain in the stomach, a problem with the internal organs. The Lord is delivering you because somebody has been praying for you. I see also individuals in the hospital. The Lord is delivering you and setting you free. I see the financial burden and debt of certain people clearing as they stand upon the word and pray. I see the mighty blessings coming to each and everybody gathered here. The Holy Spirit is moving mightily. The Holy Spirit wants us to specially pray during this season for all those who are fasting and praying, so that the Lord anoints more and more people and the Lord moves through more and more people. In the coming days, the Lord is showing that more prayers are required for the community, and the Lord will deliver and set the community free. The Lord is also healing certain individuals, and the Lord is asking us, do not be disheartened if your name or if the disease which you have has not been named. I am the Lord who heals. Believe in me, and the Lord will heal you. भावन आनी भयणीनो, सुमी जी सकत वाळोन आसा, सुमी आपोवन आसा, सबारांक तो गुण करन आसा, सुमी काकुलदार कुरपेचो सागोर ह्या सुमयेच्या पांयां तळा आमची मागणी आमी समर्पण करया. सकड आमी दिबी घालया. कोणे आमचे लागीं मागोवंक सांगलां, कोणाक आमी मागतावन बसयलां, तांचे खातीर विशेश तरेन मागया. प्रत्येक जावन थोड्यांनी तांची तेसवां आमचे लागीं दान दिल्यान तांचे खातीर ह्या घडये विशेश तरेन आमी मागया. एकल्यान कामाक एप्लाय केलां, तें काम मेळचे खातीर मागोवंक सांगलां. एकल्या फाटीन दूख आसा, गूण जावंक, पांयांक उलोवप आसा, 4 वर्सां जावन वखदां करना आसा, तसल्याक बरेपण मेळचे खातीर. एकल्याच्या न्हवऱ्याक पॅरलायज जालां, दुयेक काम मेळचे पासत ह्या भयणी खातीर तिच्या तेसांवां खातीर विशेश तरान मागया. एका भावान दुबयच्या बऱ्या काम आसा, तें बऱ्यान चलोवंक आनी कामाक भद्रती ड्रायव्हिंग टेस्ट पास जावचे खातीर मागोवंक सांगलां. ह्या भावा खातीर आमी मागया. आनी एका भावान काम मेळोवंक, अर्थीक संकश्ट जावन सुटका मेळचे खातीर मागोवंक सांगलां. ह्या भावा खातीर आमी सुमयाक समर्पण करया, मागया. एका भयणीन कामा खातीर मागणें विचारलां. बरी सैरीक मेळोवंक दुयेक मागोवंक सांगलां. पुतान आमाल पियोन येता सुटका जोडच्या खातीर मागोवंक सांगलां. आनी एका व्यक्तीन विपरीत मायग्रेन आनी गॅस्ट्रायटीक द्वारे कश्ट जाता तो त्या चलयेक ह्या पिडेत हांव सुटका मेळोवंक मागोवंक सांगलां. एका चल्याक बरें काम मेळोवंक ह्या आराधना वेळार मागल्लें ताणें उपकार मेळ्ळा, बरें काम फाव केल्ल्या देवाक तो अर्गां दिवन आसा. आनी एक व्यक्ती मागण्याक काम मेळचे खातीर मागणें विचारलें आनी ऑर्डिनरी काम ताका मेळ्ळां. ताका बरें काम जाय, ताका PR विजा मेळोवंक जाय आनी त्या खातीर परत मागोवंक सांगलां. सुमयाक तो अर्गां दिता विशेश तरांनी. आनी एका भावान एका वर्सा जावन हात आनी गोमटी दूख आसा, मस्त वखद केलें, 3 स्कॅनिंगां काडलें, कांय बरेंपण ना. तो निराश जाला, मोतीची बेजाराय पयस करूंक आनी बऱ्या भलायके खातीर विशेश तरान सुमया कडेन मागोवंक विचारलां. ह्या भावा खातीर आमी मागया. आनी एका भयणीन सारक्या वाटेक येवंक, बरी सैरीक मेळोवंक विचारलां. आनी एका भयणीन पांय दूख गूण जावंक, आनी एका भावान बरें काम मेळोवंक, लायफान सेटल जावंक विचारलां.
तशेंच मालायका कोऑपरेटिव्ह सोसायटीन दवरलेले पयशे फाटीं मेळचे खातीर मागोवंक सांगला. आनी एका भावान आमाल पियोन येता सुटका मेळचे खातीर. एका भयणीन दुबय विजिटींग विजाचेर तें गेलां, ताका काम मेळोवंक मागोवंक विनंती केला. मोतीक समाधान मेळोवंक, दुयेक बरी भलायकी मेळोवंक, एकल्या पांय दूख आसा ताका गूण करूंक आनी ताची दूख निवारो करूंक विचारलां, त्या खातीर आमी मागया. ड्रायव्हिंग एग्जाम पास जावन लायसन्स एकल्या मेळ्ळां. आमच्या मागण्या खातीर तो विशेश तरान सुमयाक देव बरें करूं म्हणटा. आदल्या इतरा एका व्यक्तीचो उजवो हात गूण करता म्हूण प्रोफेसी सांगल्ली आनी एकल्याचो हात गूण जाला म्हूण तिणें साक्ष सांगल्या. त्या खातीर सोमयाक अर्घ दिवया. ही स तेसांवां आमची वैयक्तीक तेसांवां, आमच्या कुटुंबाचीं तेसांवां सोमयाच्या पांय तळा सोमया दवरया. सोमयान आपोडच्या खातीर आमच्या कुटुंबाच्या सक्कट सान्यांक सोमयाच्या पांय तळा दवरया. प्रत्येक जावन परगांवांत आसच्या आमच्या भावंडांक कोणी आमच्या लागीं मागोवंक सांगला, तांकांय सोमयाच्या पांय तळा दवरया. तांकां आनी तांच्या कुटुंबा खातीर विशेश तरान मागया. प्रत्येक जावन पिडेस्त भाव भयणींनी मागोवंक सांगला. एका भावाक ब्रेन ट्युमर आसा, बेगीनच ऑपरेशन आसा. सोमयान ताका आपोडच्या, गूण करच्या, सगळें बरें जावच्या खातीर मागया. कोणे आमच्या लागीं मागोवंक सांगला, तांकांय सगळ्यांक सोमयाच्या पांय तळा समर्पण करया. सोमयाची कृपा सकत ह्या घडये वालच्या खातीर आमी मागया. आमचे दोनी हात पवित्र सक्रामेंतांत आमी उबारया. आमी उबारलेलीं तेसांवां कृपा सकत सोमयाची तांचे जिवीत आवालचे खातीर आमी मागया. हालेलुया, 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 हालेलुया. अर्गांत काचीस, अगलात काचीस, गुण करचीस, बरें करचीस, सर्वांत वेवस्थीत कर, तुझीच पवित्र आत्म्यातून धाडचीस. सगळ्यांक तुझी बरी भलायकी पावो कर. हालेलुया, 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 help them Lord, help them हालेलुया, Lord, be with them Lord, be with them हालेलुया, Lord. हालेलुया, 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 तांची कष्ट दुःख गुण कर सोमया, पीडा गुण हालेलुया, सोमया, आदार दे सोमया, आदार दे सोमया. May your mighty healing flow into their life, Lord. Touch them, Lord. Touch them, Lord. Touch them, Lord. Praise the 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 Lord. Hallelujah. 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 सोमयाचे आशीर्वाद स्वरूप तायचा गव्या गीत येत्या वड्या साक्रामेंता. Ora sacramenta sestangama koruya urvira tiaru pabotla novioriti adarya salvone Oscatisha Bavartaci Ode Sasima Tashe Ota Ulasani Studis Odviva Ima Sesta Ekastalian Asita Tukado Jaspirita Sama Sami Amen. प्रार्थुया. ये देवा विजयी सक्रामेंता घाल तुझ्या कष्ट सौगडा तुवें आमकां सोडलाय. तुझे सुणेचो बल सदांच आमचेर आमी बगी सरको. तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या भोव पवित्र मिस्तेराक मान करूंक आमकां दायन फावो कर. या प्राजिता काळार मागण्याच्या स्पिरितान आमी दिसपते वाडोवं आनी तुका उलो मारूंक, तुका अत्रेगूंक, आमच्या जिवितांत जागो दिवंक आमकां शिकय. तूं जियेत आनी राजवर चलयताय ससनाच्या ससना. Amen.